आदल्या सचिवान दिल्ल्या फट प्रतिज्ञापत्राविशीं राय पंचायतीत वाद सुरू जाला। गावात रावपी अँथनी बार्बोसान एमआरएफची कोयर सुविधा अजून कार्यक्षम जावंक ना असो आरोप केला। पळयात पुराय बातमी। राय पंचायतीचे एमआरएफ सुविधा सुसज्ज आसात अशें पंचायतीच्या आदल्या सचिवान उच्च न्यायालयाक फट प्रतिज्ञापत्र दिल्ले असो आरोप रायच्या थळाव्या अँथनी बार्बोसान केला। बांदकाम परवानो दिवपा खातीर दिल्ले प्रतिज्ञापत्रय फट आशिल्ल्याचो आरोप ताणें केला। ह्या प्रश्नाचेर घन कोयर मंत्र्यान लक्ष घालचें तशेंच उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करचें अशें अँथनी बार्बोसान मागलां। पळयात। कितें जालें मरे हिंगा एक एमआरएफ फॅसिलिटी पळय तुमच्या फाटल्यान दिसती पडटी एक एमआरएफ फॅसिलिटी आमकां राया पंचायतीन केल्या। ही एमआरएफ फॅसिलिटी राया पंचायतीन ही आमची बांदल्या आनी थोडो आतां हो गार्बेजीचो इश्यू हायकोर्टान चलता तुमकां खबर आसतली आनी जायते पंचायतीन हायकोर्टान कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां बंद केल्लीं आसा कित्याक तेंची एमआरएफ फॅसिलिटी फुल्ली चालू ना म्हूण तितून एक आमची राया पंचायत आशिल्ली। सो राया पंचायतीकूच बॅन आशिल्लें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा जायनाशिल्लीं पूण आतां आमको जानेवारी बॅन पडले जानेवारी सुमार बॅन पडले आमकां जानेवारी ऑर डिसेंबर समथींग आमकां बॅन पडलें हायकोर्टाचें ऑनरेबल हायकोर्टान आमकां बॅन दिल्लें कित्याक आमची फॅसिलिटी रेडी ना म्हणून। मागीर आमचे पंचायत बॉडी डिजॉल्व जाले आनी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट जाले। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट जाले तेन्ना आमचे एडमिनिस्ट्रेटरांनी त्या टायमाची सेक्रेटरी तियांनी एक एफिडेविट ऑनरेबल हायकोर्टान फायल केली की आमची एमआरएफ फॅसिलिटी फुल्ली रेडी आसा विथ ऑल द इक्विपमेंट्स with all the filling machine and everything. But now you see the situation. If baling machine is in process, is there inside, you see which side the material will go. This is the main gate of MRF. But baling machine the material orpa कितकोन मुनीस भितर कितकोन वयतले. There is no other way. तुमच्या सराउंडिंग मारपा जाता. So एक जाला हे अशें दिसता की आमचे पंचायतीन ऑनरेबल हायकोर्टाक फोटो येला तांकां रॉंग एफिडेविट दिवन ही कन्स्ट्रक्शन लायसन्स चालू केले आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दीत आसा। आतां कोण म्हणटा सॉफ्टवेअर कितें 40 बंगल्यांची लायसन्स येता म्हूण 40 बंगल्या काय विलाज म्हूण कितें ही सगळी लायसन्स दिवपाक ओपन केलें दिसता आमकां। मजगती लायटीच्या कनेक्शनाक कळाव जाल्ल्यान एमआरएफ सध्या पात्र ना। कनेक्शन स्थापन जातकच सुविधा सुरू जातली अशें राय पंचायतीचो सरपंच जुदास क्वादोसान मान्य केला। आयकयात। आतां एलिजिबल नांव मानून घेता बट कितें जालां आतां आमगे कनेक्शन मेळना इलेक्ट्रिकल सो ताका लागून इलेक्शन डिलरान हे बिकम आमकां कनेक्शन मेळटलें आनी आमी आमगे एमआरएफ चालू ना ती पळय कितें जालें पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर आहलो आमचो आनी तो ताका आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ली हे करून सो ताका कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाला आनी आतां पंचायतान हे केली आनी आयज ती सगळीं हे करता वयतली सी हांव तेन्ना सरपंच आसलो दुसरी कोण आमी आतां जाले न्ही श्रीनिवासन सरपंच होय फूल हे नेक्स्ट हे बिका स्टार्ट करता खाली लायटी कनेक्शनाक लागून। मजगती न्यायालयाक फटीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्ल्याचो थळाव्या लोकांनी केल्लो आरोप पंचायत सचिव अक्षता झोरेन न्हयकारला। फॉल्स हांवें कांयच एफिडेविट फायल करूना आमचे एडवोकेट भायल्यान आसा फॉल्स कांयच करूना आमी ताका इतलें सांगलेलें की आमी गार्बेज कलेक्ट करता आमच्या शेडीनूच दवरता थंय सेग्रिगेट करता आनी आमी आमचो डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टाक हँडओवर करता। फॉल्स कांयच सांगू नाशिल्लें की आमच्या कडेन हे आसा ते आसा अशें कांयच सांगू नाशिल्लें फक्त तेंच्यांनी कितें म्हणलेलें यू हॅव टू मॅनेज युअर ड्राय वेस्ट फर्स्ट। सो आमी ड्राय वेस्ट आमच्या लोकल्सांची मॅनेज करतात न्ही केन्ना कोणाची गार्बेज पेंडींग दवरुना। गोवा 365 खातीर रायच्यान संदीप तुयेकार।